मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 1 होळी 1 ते 20 जुआंव बातिस्ताचो उपदेश। देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची सुरवात अशें इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा। पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां, तो तुजी वाट तयार करतलो। तो ओरोण्यांत अशें आड्डोतल्याचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात। जुआंव ओरोण्यांत आसलो, स्नान दितालो आनी पातकांच्या बोगसोणया खातीर जिवीत बदलण्याचे एक स्नान परगोडटालो। आख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनी जेरुसलेमाचो सगळो लोक ताचेशी वेतालो आनी आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जोर्दान नदींत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो। जुआंव उंटाचें लोवेंचें आंगावलें न्हेसतालो आनी पेंटाक चामड्याचो एक पोट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवट मोव खावन जियेतालो। आपलो उपदेश दितना तो अशें म्हणटालो, म्हजे फाटल्यान म्हजेवन बळवंत कोण एकलो येता, सरपोट पडून ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना। हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो। जेजूचें स्नान। आनी त्या दिसांनी अशें जालें। गालिलियाच्या नाजरेतांतून जेजू आयलो आनी जुआंवान ताका जोर्दानांत स्नान दिलें आनी उदकांतलो वयर सरोना फुडें सोर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारवेच्या रुपान देवून आपणाचेर थारलेलो जेजून देखलो आनी स्वर्गांतल्यान अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत, सगळे अपुर्बायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण। ओरोण्यांत क्रिस्ताची परिक्षा। मागीर रोखडोच पवित्र आत्म्यान ताका भायर काडून व्हरोन ओरोण्यांत पावयलो आनी 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनी सैतान ताची परिक्षा करतालो। जनावरां बराबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले। जेजू देवाच्या राज्याची परगोटणी सुरू करता। जुआंवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो। नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें। जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात। जेजू चौगांक खारव्यांक आपयता। एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलत वेतालो। त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे पागेरां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले। तांकां ताणें देखलें आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलो। आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयलें आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक मानाया बराबर होड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले।